मायनिंग बंद करपाक सामके सोपे जाले, पण मायनिंग बंद करून आज ती परत जाग्यार पडटा म्हणसर 3 ते 3.5 वर्सां जाली. आता जेन्ना मायनिंग परत सुरू जाता, मायनिंग जेन्ना सुरू जाता तेन्ना मायनिंग रिलेटेड खूबशे इश्यूज असता. हे मायनिंग रिलेटेड इश्यूज आसा ते केंद्रीय मंत्री, आज जर पर्रीकर केंद्रीय मंत्री जरी जालो ताणे हांगासर लक्ष घालपाची खूब गरज आसा. आणि म्हाका दिसता तो हांगासर अजिबात आज ताणे परत लोकां मदीं येवपाची गरज आसा. लोकांक परत सहानुभूती दाखोवन लोकांचे इश्यूज सॉल्व करपाची गरज आसा. पण तशें जायच ना. लक्ष्मीकांत पार्सेकर जे आज मुख्यमंत्री आसा ते म्हणटा की असल्या कामाक आमकां वेळूच ना, आणि उलट लोकांक सहानुभूती दाखोवपाचे सोडून आज केंद्रीय सुरक्षा मंत्री हाजो 60वो बर्थडेची तयारी, ताज्या खातीर तांकां खूब वेळ आसा. 60व्या बर्थडेची तयारी मोठ्या नेटान चालू आसा. सगळ्या गोवाभर बॅनर्स चालू आसा, बॅनर्स लायिल्ले आसा. 50,000 लोक पणजेन हाडपाचो तांचो मनसुबो आसा. हे 50,000 लोक जेन्ना पणजेन येतले ताज्या फाटल्यान कितलो खर्च आसतलो म्हाका दिसता जवळ जवळ एस्टिमेटेड कॉस्ट जो आतां उलयलो वता तो 20 कोटी ते 70 कोटी असो एस्टिमेटेड कॉस्ट उलयतात लोकांचे उलोवप चालू आसा. इतलो खर्च एका बर्थडे खातीर कित्याक करचो जेन्ना आमच्या गोव्याचेर येदे व्हडले संकट आयिल्ले आसा. मायनिंग अजून पर्यंत रेज्यूम जायना, जाल्यार अशा परिस्थितीन हो येदो व्हडलो खर्च कित्याक करता ही अशी पयशांची. आणि हे पयशे सेकंड थिंग हे 70 कोटी किंवा 20 कोटीच्या किंवा 70 कोटीच्या दरम्यान जो तुम्ही पयशे खर्च करपाचे आसा हो पयसो खंयच्यान येता. लोकांक हाडपाक व्हरपाक गाडयो फ्री आसतल्यो, तशेंच लोकां खातीर जेवणूय फ्री आसतलें, लोकां खातीर उदकाच्यो बॉटली फ्री आसतल्यो, किंवा बाकीचे जे अरेंजमेंट आसतले, पेंडॉल आसतले, बाकीचे ज्यो गोष्टी आसतल्यो ताज्या खातीर. आणि अशें आयकपाक आयलां की थ्रू सम सोर्सीस की प्रत्येक मनशाक 2,000 दिवपाची तयारी आसा. असो थ्रू सम सोर्सीस आमकां आयकपाक येता की रिलायन्स तांच्याच गोठांसून ह्यो बातम्यो आमी आयकतात की प्रत्येक मनशाक पयशे वाटपाचे आसा. जाल्यार हो इतलो पयसो खंयच्यान येतलो, कोण दितलो? सरकार खर्च करतले, मंत्री खर्च करतले, कोण खर्च करतले, का खंयचे इंडस्ट्रीज खर्च करतले? हाजो डिटेल हिशोब आमकां गोंयकारांक जाय.